इंग्लीश भाशेंत कितलीं अक्षरां आहात? अक्षरां कितलीं? कितलीं? 26. 26 अक्षरां नेगी अक्षरां आमकां पळोवंक मेळटात. सुरवेलीं 5 अक्षरां खंयचीं? ए बी सी आनी डी आनी ई. आतां ए बी सी डी. बी म्हळ्यार बर्थ, बर्थ म्हळ्यार जल्म. डी म्हळ्यार डेथ, मरण. ताचें मोदें कितें आसा? सी. आमी जायते फावटी दर्याच्या देगेर गेले हांव जावंक पुरो. पिकनीक वा कुटुंबा सांगाता वेळ करसूंक आमी जायते फावटी दर्याच्या देगेर वेता. न्हय आयताराच्या दिसा सांजेर वा दुसऱ्या हेर हफ्त्यांनी आमी दर्याचे देगेर थंयसर थोडो वेळ कुटुंबा सांगाता करसूंक आमी वेता. आनी दर्या देगेर वेता आसतना आमकां कितें पळोवंक मेळटा? कितें पळोवंक मेळटा? रेंव, मागीर आं लारां, मागीर व्हड फातर मेळनात गी, तडयेर आसतात. व्हड फातर थंयसर दर्याच्या तडयेर वा दर्याच्या मोदें जायते फातर मेळटात न्हय गी. आनी अशें ते फातर पळया, कितले घट ते आसूं, कितल्या वर्सां ते फातर ते आसूं, त्या फातरांक परत परत लारां येवन मारतात. आनी मारता आसतना घट फातोरी त्या लारांक थोडे फावटी ते फातर कर घातात आनी थोडे फातर पुडटात. भगवंत फ्रांसीस सावेर सांता विशीं आयकलां गी. 12 ताका आयिल्लो एक फामाद सांत स्पेन गांवचो. आनी जायते फावटी हाचें जिवीत तुमी आयकलां जावंक पुरो. ताच्या जिवितांत मोगाचें न्हू, हो सांत फ्रांसीस सावेर एक व्हड व्यक्ती जावंक तो सोदतालो. संवसारीची जिणेची वाट तो सोदनेर आसलो सदांच. संवसारी संगतींतय तो लब्ध नासलो. शिकाप, आस्त, बोदीक ह्या संगतींतय ताचें जिवीत जावन आसलें. पूण फातरांचेर कशें एक लारां परत परत येवन मारतात की त्या फ्रांसिसाक इनास लोयलाची उतरां परत परत येवन ताच्या काळजांत येवन मारतलीं. आनी ती उतरां जावन आसलीं हाच्या वांजेलान निमाणी उतरां आमी आयकलीं. सगळो संवसार तुवें आपणावन आपलो आत्मूच तुवें हगडयलो तर हे मनशा तुका कितें फायदो? सगळो संवसार तुवें आपणावन तुजो तुवें आत्म हगडयलो जाल्यार हे मनशा कितें फायदो? हीं उतरां लोयोला परत परत फ्रांसीस सावेराक सांगतलो खंय. आनी हो फ्रांसीस सावेर आयकोनी आयकनातले बरी करतलो. पूण उपरांत सदांच ही उतरां आयकून आयकून फ्रांसीस सावेर एक दीस आपणाची जिणी तो बदलता मात्र न्हय, बगार नव्या जिविताची विसवण थंयसर तो करता आनी एक मिशनरी जावन आपणाचो वावर थंयसर जियोंक तो फुडें सरता. मोगाचें न्हू, हाची वाचपां भोव अपुर्बायेन आमी आयकलीं. हाची वाचपां आमी पळोवचीं जाल्यार ह्योच विसवण्यो, ह्योच वाट्यो आमच्या मुखार, आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात. पळय हाचें पयलें वाचप द्वितीय नियम पुस्तकांत थंयसर सर्वेस्पर मोइशे कडेन उलोवन थंयसर म्हणटा, आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांव तुजे मुखार दवरतां. 2 विसवण थंयसर देव मोइशे मुखार दवरता. जर तर म्हजी आज्ञा तुमी पाळचीत जाल्यार, हांवें दाखयल्या वाटेन तुमी चलतात जाल्यार हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो. पूण जर तर म्हज्या काळजांत तुमी पयस वेतात जाल्यार, हांवें सांगलीं उतरां तुमी आयकनात जाल्यार, कुरड्या देवा फाटल्यान तुमी वेतात जाल्यार तुमी मोरान भोगतल्यात म्हणलें विसवण देव तांचे मुखार दवरता. आनी मोगाचें न्हू, प्राचीन काळार आमी आमचे पयन आमी मुखारसून व्हरता आसतना देवी तेंच विसवण आमचे मुखार दवरता. बरें गी वायट, नव्या जिविताची विसवण गी म्हणलें देव आमचे मुखार दवरता. आनी हेंच आयचो वांजेल पळयल्यार तेंच हाच्या वांजेलान परत आमकां विसवण मेळची तीच. जेजू म्हणटा, जर म्हजो पाटलाव करूंक तूं आशेताय जाल्यार, तुजी खुशी जाय जाल्यार सदांच तुजो कुरीस तूं घे आनी म्हज्या फाटल्यान तूं ये. भोव अपुर्बायेचीं उतरां. तुजो कुरीस, सदांच तुजो कुरीस तूं घे आनी म्हज्या फाटल्यान तूं ये. आतां सदांच तुजो कुरीस म्हळ्यार कितें? सदांच तुजो कुरीस म्हळ्यार टू मेक अ चॉयस. तुज्या जिवितांत तुवें विसवण करूंक जाय. बरें करचें गी वायट करचें. प्राचीन काळार मिसाक वेचें गी, मागणें करचें गी, वा आळसायाक लागून सदांच म्हजें जिवीत हांवें बिबाडचें. पेल्याक हांवें बोगसोवचें गी, वा
हेरां मुखार एक वायट जिवीत आमी जिवंक सरचें हें जावन आसा मोगाचें न्हू आयच्या जिवीत आमच्या वांचलान जिजून करचें हर एक दिसाचो खुरीच म्हळ्यार हेंच जावन आसा आनी आमच्या जिवितांत जायते फावटी पळया विसवण करची भोव कश्टाचें जावन आसा आनी मुखारसून जिजू म्हणटा आपणाकच तूं खाली कर आपणाकच तूं इन्कार कर आनी म्हज्या फाटल्यान तूं ये मोगाचें न्हू प्राजीत काळार आमी आसाव कालच आमी प्राजीत काळ कुरपेचो काळ आमी आराम केलो आमच्या कपालाचेर गोबर आमी शिंपतावन प्राजीत काळाक आमी भितर सरल्या आनी हो खरेंच काळ देवा थंय पाटी येवचें एक अपुरबायचें पयण जावन आसा कुमसाराच्या सक्रामेंता द्वारी जावंक पुरो आमच्या बोऱ्या करण्या द्वारी जावंक पुरो देवा थंय पाटी येवचें एक अपुरबायचें पयण आनी ह्या पयणार आमी समकत आसतना मोगाचें न्हू सदांच एक सवाल आमकां सदांच दसूंक पुरो खंयची वाट आमी धरची जिवीत सूख दिता ती वाट गी वा दूख हाडटा ती वाट वा मरण हाडटा ती वाट आनी ही वाट सारक्या रितीन आमी विसवण करूंक जाय जर तर आमकां देवाचो आशिर्वाद जाय देवाची कृपा आमकां सदांच जाय जाल्यार आमी सारक्या रितीन सारको विसवणी आमी करूंक आसा आनी त्या देखून पळया मोगाचें न्हू विसवण आमकां देव दिना बागार विसवण आमी करूंक आसा तें स्वतंत्र देव आमकां दिता आनी जर तर आमच्या जिवितांत मरण जाय जाल्यार दूख जाय जाल्यार आमी दुसरीच वाट धरूंक जाय तर मोगाचें न्हू आमच्या चलत्या जिवितांत सारकी विसवण आमी करया सदांच बरें आमी करया आनी देवान दाखयल्या त्या वाटेन समकूंक आमी प्रयत्न करया इंग्लीश भाशेंत कितलीं अक्षरांत अक्षरां कितलीं 26 26 अक्षरां न्ही गी अक्षरां आमकां पळोवंक मेळटात सुरवेलीं 5 अक्षरां खंयची ए बी सी आनी डी आनी ई आतां ए बी सी डी बी म्हळ्यार बर्थ म्हळ्यार जल्म डी म्हळ्यार डेथ मरण ताचें मोदें कितें आसा सी म्हळ्यार कितें चॉयस विसवण जल्म आमच्या हातांत ना देवाच्या हातांत आसा मरण आमच्या हातांत ना देवाच्या हातांत आसा पूण आमच्या हातांत आसचें कितें चॉयस विसवण सारकी आमची करूंक जाय आनी तीच कृपा तीच आशिर्वादां मिसा वेळार आनी नोवेना वेळार आमी मागया आमेन